जायत्या जाणांक हें कान तेर्स करचो कितलो लांब ह्या दिसांनी पळयलें जाल्यार तेर्स करूंक थोड्यांक कश्ट जातात. थोड्या मनशाचो कितले लांब मागणे की शॉर्ट मागणे. मोगाच्यान उरल्या परत तुमी लांब आनी शॉर्ट म्हण विचारतात की आज आमी आमच्या भुरग्यांक करेक्ट आत्मीक तरांची वाडावळ कशी म्हणून दाखोवन दिनातल्या देखून तांणी कितेंय केल्यार जाता म्हण चिंतात. तांणी गेल्ल्या बरी तुमी वयचे न्हय. तुका कळीत आसा आत्मीक तरान खंयच्या तरान जिये जाय. आत्मीकपण तुवें कशें आपणयलां. तुजे थंय तें आत्मीकपण आसा तर तुज्या भुरग्यांक हितून दिवंक शकतलो आनी सांगतलें. आनी तें आमचें कायदो. पळया एक 15 मिनटां या 20 मिनटां प्रेज एंड वर्शीप व्हडल्यान करा घरांत. खंयचो जेवणसार तुमकां नाडटा पळया ताका इरिटेट जावन धांवडे जाय. जेवणसार भितर बसलो जाल्यार कितें फायदो. ताका इरिटेट करूंक आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें करूंक नाका. त्या देखून आमी म्हणटा म्हाका समस्या आसा आमच्या घरान बंद धाड आसा. बंद धाड कशें धांवडोवचें. बोडी हाडून धांवडो जाताय. उजो घालून धांवडो जाताय. मिरसांगेचो दुरो घालता ते. बंद धाड धांवडायचें जाल्यार प्रेज एंड वर्शीप स्तुती गायन स्तुती गीत सगळें तुज्या मागण्यांत देवाची स्तुती कर. तुवें देवाची स्तुती करतना जेवणसारा जावचें ना. जेवणसार हालतालो. तुवें तेर्स करता आसतना तेर्साची मणी गळयता आसतना जेवणसार बियान पळापळ घेतालो. ताकात मैसूरचो देवादीन बिशप म्हणटा जपस्साರದ ನೋಟ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಓಟ. ದಿವ್ಯವಾಣಿ 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 ದಿವ್ಯವಾಣಿ. Praise the Lord. Hallelujah. कशी आसात तुमी? हाऊ आर यू? हे वाज बी आमी केदाळा विचारचें. कित्याक की म्हळ्यार कोणाक मेळ्ळे जाल्यार म्हणटा हाऊ आर यू आनी तांची जाप जावन आसा एकच फायन. हाऊ आर यू म्हणलें एक सवाला बरी आमकां दिसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. पूण तें सवाल न्हय तें ताचे इतल्याक एक तरेचें चिंतप आमचें. मनशा विशयांत मेळटा आसतना एक वाजबी इंग्लिशांत ते हाऊ आर यू म्हणलें एक सवाला बरी दिसता. पूण अशें आमी म्हणटा आसतना तें सवाल न्हय त्या मनशा विशयांत आमी एक कन्सर्न दाखोवची जावन आसा. आनी ह्या देखून जायत्या जाणांनी कितलेंय दूख आसल्यार ती हाऊ आर यू म्हणटाना आय एम फायन म्हणटात. आमच्या इस्कालान ल्हान भुरग्यांच्या इस्काल हांवें आराम करता मणिपालांत आनी बेळगामच्या चिक्कोडींत ही नर्सरी आनी LKG UKG भुरगीं ती पयले फावटी ते आमचे इस्काल स्टाफान करता आसतना तांकां आपण हाडचें आसलें आनी तांचे कडेन उलोवचें तांचे कडेन बऱ्यान उलोवंक जाय. कित्याक की म्हळ्यार पयले फावटी ताणें इस्काला येवचें आनी तांकां थोडे फावटी बघता आमकां कोणी ना म्हण ह्या वेळार तांकां मस्त कॅर दिवंक जाय. आमी जाय ते कॅर म्हळ्यार आमीन तांची आवय बापूय म्हणल्यार बरी एक बोगाप तांकां दिवंक आसता. आनी अशें आसतना ह्या भुरग्यां कडेन केदाळें हांवें विचारचें हाऊ आर यू. त्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे वी आर एक्सलंट तांकां म्हळ्यार तशें शिकोवन दिलां आमी. आनी त्या देखून ते म्हणटा आमी वी आर सुपर फायन वी आर एक्सलंट वी आर सुपर्ब. आनी अशें आसतना त्या भुरग्यांनी ताणें म्हणलें ती उतरां आमी बरीं आसा. पूण नॅक्स्ट घडये एक भुरगें धांवून येता आनी म्हणटा म्हाका पोट सापता म्हाका सेळ जाल्या म्हाका कितें जाता. तांचे थंय तें एक पिडा आसल्यार कितें उणेपण आसल्यार आमी विचारतना हाऊ आर यू म्हणटाना ताणें म्हणलें उतरां इतलेंच आमी बरीं आसा. तेजो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचे थंय थोडे फावटी उणेपण आसता जाल्यारय आमी तें दाखोवन दिनासतना आमी बऱ्यान आसा म्हूण एक दाखयता. त्या देखून आमचे कन्सर्न लोकां खातीर हें एक सवाल न्ही. ह्या मनशाक आमी मेळटा आसतना आमचें बरेंपण आमी दाखोवचें त्या एका उतरांनी जावन आसा. आनी ह्या देखून जाकोबाचें पत्र कितें म्हणटा पळया. जाकोबाचें पत्र 5वो अध्याय 13वी ओळ आमकां अपुर्बाय तरान बऱ्या रितीन अशें सांगता की तुमचे मदें कोणी अडचणींत आसा ताणें मागणें करी जाय. कोणी कुशल बरीत आसा ताणें किर्तन गाय जाय. भोव अपुर्बायचे दोनूच शब्द ताणें दिल्यात. कोण अडचणींत आसा ताणें मागणें करी जाय. कोण कुशल बरीत आसा ताणें किर्तन गाय जाय स्तुती गायन करी जाय. आनी अशें करता आसतना देवाचें वर्तेपण थंय सदांच जावच्याक जाकोबाचें पत्र आमकां म्हणटा आमी अडचणींत आसतना भियोवचें न्ही. त्या देखून ही नेणटीं भुरगीं इस्कालांत आसतना
केदळ तांचे कडेन उलयल्यार ताणें म्हणजे वी आर एक्सलंट, वी आर सुपर फायन. फायन म्हणनातले कित्याक म्हळ्यार तांकां तशें शिकोवना. फायन कोणूय म्हणटात म्हणजे आमी. त्या देखून त्या भुरग्यांक तें कितेंय पिडा आसल्यार, कितेंय उणेपण कितेंय दूख आसल्यार तें सकडी दामोवन म्हणल्यार बरें तर न्हय, वी आर एक्सलंट. आनी अशें आसतना आमकां आमच्या जिवनांत कितें म्हणटा, खुशाल बरें जातना देवाची स्तुती गाया. स्तुती गावच्याक आमकां जायतीं किर्तनां आसात. देडशें किर्तनां आमी पळयता. पोरण्या सेसामेंतान आमी गेल्या जाल्यार किर्तनां 150 पळयता. आनी ह्या 150 किर्तनान देवाची स्तुती करची किर्तनां आसात. आनी ती म्हणटात, खंय आसाय देवा तुजी स्तुती करूंक म्हाका खुशी आसा. तूं आसतना म्हाका कांयच उणें आसचें ना. तूं म्हजो राखणो जावन आसाय, तूं म्हाका सांबाळटाय. पळया कितल्या अपुरबाय तरान म्हणटा. किर्तनां 8 सृश्टेचें किर्तन, सृश्टेची वो अपुरबायची सोबाय गायता. हाव ग्रेट, हाव लवली. हे किर्तन आमी पळयता आसली. जायतीं किर्तनां आमी पळयता आसतना स्तुती करचें, सोम्याची स्तुती गावचें. तेंच जॅकोबाचें पत्र म्हणटा, खुशाल बरयता आसता स्तुती गाया. आनी अशें जालें स्तुती करची किर्तनां जायतीं आमकां पळोवंक मेळटात. आनी तशें जाल्यार किर्तनाद्वारे आमचें जिवन देवाक समर्पीत करच्याक, स्तुती करच्याक, ताणें केल्या सरबरेपणाक आमी अर्गां दिवंक शकता. पूण त्यात किर्तनांनी थोडीं दुखाची किर्तनां आसात. ॲगनी, ग्रोनींग. दावीद थोडे बोब मारी लागलो. थोडे आपल्या पातकांचे दूख तो बगी लागलो. अशें जायते दूख भरचे विळाप करची किर्तनां आसात. विळाप म्हळ्यार जायते कश्ट येता आसतना, समस्या येता आसतना विळाप करची किर्तनां आसा. किर्तनांनी बोब मारिल्ली आसा, बोब मारली आसा. तुका म्हजी बोब आयकना गे देवा म्हूण विचारलें आसा. एलिया प्रवादीच्यान पळयलें जाल्यार तुमी एलिया प्रवादी आपल्या जिवनांत कश्ट भोगता आसतना म्हाका कित्याक ह्या संवसारांत तुवें रचलोय म्हणून हाक बोब मारता. म्हाका आयक देवा, हांव बोब मारनासा, हांव कश्टोन आसा, म्हाका उखल देवा म्हणून एलिया प्रवादी म्हणटा. आनी तेच प्रमाणे नव्या टेस्टामेंटांत तुमी पळयलें जाल्यार निरुत्साह जावन वेचे एमाउसाच्या वाटेर वचे क्लेओपास आनी ताचो सांगाती बोब मारिनात पूण निराश जातात, निराश जातात. तर मगाचे न्हू निराश आमच्या जिवनांत ती आमी बघता. त्या खातीर किर्तनांनी स्तुती गायन करची किर्तनां आसात, विळाप करची किर्तनां आसात, दूख भोगची किर्तनां आसात, आपल्या काळजांत दूख पश्चाताप पावची किर्तनां, जायत्या टायपाची किर्तनां आसात. ताचे सगळे स्टडी केले जाल्यार आमकां कळीत जाता 150 किर्तनां खंयच्या टायपाची सगळीं किर्तनां आसात म्हूण. आनी ही किर्तनां देखून आमच्या जिवनांत हर एक दिसाय सगळें स्तुती करूंक म्हणल्यार बरी आमचें जिवन संतोशाचें आसना. त्या देखून थोडे फावटी निराश भोगता, निरुत्साह भोगता, डिस्करेजमेंट म्हणटा आमी. थोड्यांक डिस्करेजमेंट चड आसता, थोड्यांक थंय उणें आसता. त्या देखून ह्या दिसांनी आमचें कोरोना पॅन्डेमीक जाल्ले उपरांत जायतीं जाणांनी येवचें जावन आसा. म्हाका मस्त डिस्करेजमेंट जाता, म्हाका कांयच चकत ना, म्हाका निरुत्साह भोगता, निराश भोगता. निराश भोगता आसतना अशें जाता आसतना कितें आमी करूं जाय म्हणल्या पक्षांत आमी आज समजून घेवंक प्रयत्न केला. थोडे फावटी वायट केल्ल्यांक बरें जाताना आमकां कश्ट मारतात, ताका कशें बरें जालें तो वायट मनीस. पूण आमी त्या विशयांत झडती करूंक वचचें न्ही. देवाच्या दोळ्यांक तो मनीस कसो दिसता आमकां कळीत ना मोगाच्यान. त्या देखून जायते फावटी आमी म्हणटा म्हजे कडेन तूं जायते जाणां म्हणलें आसा तो मनीस बरो न्ही वता, ताका देव कित्याक बरें करता. ताका हांवें म्हणजे तो बरो गे वायट गे म्हणून देवाक कळीत आसा, तुका आनी म्हाका न्हय. आमी आमच्या लौकीक संवसारी दृश्ट्यान पळयता, हांव देव दैवीक दृश्ट्यान पळयता. आमी लौकीक दृश्ट्यान पळयता आसतना आमकां जाय प्रमाणे पळयता. आमचें फ्रेम ऑफ मायंड मस्त ल्हानशें, आमचो फोटोग्राफी मस्त धाकटी, आमचे लेन्स मस्त दूरदृश्टीचे न्ही, आमचे लेन्स शॉर्ट सायटेडनेस समीपदृश्टीचे. पूण देवाचे लेन्स दूरदृश्टीचे सगळें ताका कशें कोण कितें कशें आसात कळटा. त्या देखून आमी एक्सटर्नल अपियरन्स पळोवन हो मनीस अशें पुरो करता हो सारको ना जाल्यार देव ताका बरें करून पळयता म्हणटा आसतना आमकां थोडे फावटी कश्ट भोगतात. हें कशें साथ दिवं, हांव इतलें मागता, हांव इतलें करता, पूण तुज्या मागण्या खंयच्या तरेचें जावन आसा. कितलो वेळ बरो तो कसूंक पुरो. काल कावन्सिलींग आयिल्लो एक भुरगो आपल्या आवयक म्हणा लागलो,
आवय तो म्हाका हर एक पटी माग तें कर हें कर तुवें सांगल्या पर्यंत सांग म्हणून घडये घडये इरिटेट करताय पळय तातूंत हांव कांय व्हडलो मागण्या सो मनीस जायना तूं इरिटेट करतना म्हाका इरिटेट बघता त्या इरिटेशनान हांवें मागण्याक बसचें ताच्या बदलाक खुशयेन संतोशान ती म्हणा लागली हो भुरगो बरो मागण्या सो फादर मस्तू मागतलो आतां मागोंकूच आयकना तो म्हणा लागलो मागोंक कित्याक आयकना मागता हांव तुवें सांगिल्ल्या बरें हांव मागना तुज्या मतीन कितें आसा पळय थोड्यांचे तशेंच मागचें न्हू सगळो दीस मागणें सांगोन 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 पूण प्रॅक्टिकल येता आसतना मिसाच्या बलिदानाक तयार जाय म्हणटा ना तांकां त्या मिसाच्या बलिदानाक तयार जावंक कळीत ना कित्याक म्हळ्यार सांगोन तशें तें कितें आमी सांगता तें जीर्ण करूंक जाय केल्लें जीर्ण जाल्यार मात्र तें आंगाक लागता जीर्ण जायनातल्यार थोडे म्हणटात ओ इतलें काताच्या आंगाक इतला गाना आनी हो बरोय जायना ते म्हळ्यार आमी थोडे फावटी चिंतता आमी मागता मेळ्ळ्या बरें तोंडान सांगता मागणें ताचो जिनोस आमच्या सगळ्या जिवांत बरोंक जाय तें मागणें आमकां निराश भोगल्यारी त्या निराशेन सयत वयर उखलचे एक संकेत या बळवंत हातेर आमी कर्ण घेवंक जाय त्या देखून किर्तन म्हणटा न्याय नितीच्या मनशांक समस्यांनी वेडो घाला पूण देव ताका बंदडे सुटका दितालो पळया समस्येन वेडो घाला जावंक बरो न्यायनितीच्या मनशान समस्येन वेडो घाला कित्याक खंय बरेंपण आसा थंय जेवसार धांवन म्हणल्या बरें नाडूंक येता ताका कश्ट दिवंक येता जॉबाच्या जिवनांत आमी पळयलें जावन आसा जायते प्रावधींच्या जिवनांत आमी पळयलें पूण देवान कितें पूण देवान ताका बंदडे सुटका दिल्या आनी तो दितालो सुटका दितालो कितलेशा प्रावादींक आयिल्ले कश्ट ताणें निवारल्यात हर एका कश्टा अनवरांत ताणें राखलां आमकांय कितल्या कश्टा अनवरांत ताणें राखलां जायत्या कश्टा अनवरांत ताणें राखलां म्हजे भावन आनी भयणीनो जायते फावटी आमी चिंतूंक वचना ल्हान संगतींनी देवान आमकां आपुरबाय तरान राखलां कितलेशे फावटी आमच्या पैणार आमी स्पीड वता आसतना जावंक पुरो थोडो रेकलेसली वतना जावंक पुरो देवान खंयच्या तरान आमकां राखोन हाडलां म्हूण सांगल्यार देव आमकां कसो उखलून धरता त्या देखून देव त्यात बनपासांत ह्या वेडो घाल्ल्यांत समस्याच्या वेड्यांनी आमकां सोडिना ताच्या बदलाक आमकां बंदडे सुटका दितलो एक मनीस सगळ्या वेळार संतोशान आसोन आसतालो सगळ्या वेळार ताणें आसचें आनी बऱ्या तरान उलोवचें आसलें ताका विचारतात तुका कांय समस्या नात गी तुका कधी संतोशान आसाय हॅप्पी आसाय तुका कांय समस्या ना गी तो म्हणटा समस्या नात म्हण न्ही समस्या आसतना म्हजें स्मायल मस्त कॉस्टली म्हणटा तो ताची रेट चड जाता कित्याक म्हळ्यार समस्यांनी हांसोवंक कितले कश्ट आसात समस्यांनी संतोशान रावंक कितले कश्ट आसात त्या खातीर तो म्हणटा माय स्मायल इज व्हेरी कॉस्टली वेन आय हॅव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ डिफिकल्टीज म्हळ्यार कश्ट आसतना समस्या आसतना हांव आसोंक शकलो तर त्या आसांक नीज मोल आसा पळया इतले आपुरबाय तरान आमी पळयत आसतना आमी समस्यांनी सयत आसोंक जाता केन्ना आमकां त्या समस्या जावन भायर येवंक कळत जाय मदर तेरेसा म्हणटाली थोडे फावटी हांव जेजूक हांसूच दिवंक शकनातली थोडे फावटी हांसूं दिवंक शकनातलें म्हळ्यार म्हज्या मतींत म्हाका इतलें निराशपण भोगतालें की थोडे फावटी म्हाका ताका हांसो दिवंक जायनातलें म्हणटा तर हर एक मनशाच्या जिवनांत निरुत्साव येता सगळो दीस हर एका वेळा आमी संतोशान आसा म्हणोंक जायना निरुत्साह एक नातल्या एक रितीर येता थोड्यांनी म्हणचें आसा कोण तो भोगता ताका मात कळटा खंडीत जावन कोण तो भोगता ताका मात कळटा कित्याक ताच्या निरुत्साहांत आमी भागीदार जायना ते आमकां येता आसतना आमकां कळीत जाता कितले कश्ट आसात म्हूण पूण निरुत्साह आयलो म्हणून तातूंत आमी बसल्या निरुत्साह आमकां गुंडयेक लोटून घालता त्या खातीर धा रितींनी ह्या निरुत्साह जावन आमी भायर येवयात हाऊ टू ओवरकम द डिस्करेजमेंट द 10 स्टेप्स आज हांव तुमकां दितालो आनी ह्या 10 स्टेप्पां जावन निरुत्साह जावन आमी कशें भायर येवयात आज सकाळीं इंत हांव एक कडेन गेलो आनी तिका पळोवन हांवें म्हणलें बाय कितें जालां हुशार ना तुका आसा फादर कित्याक गे मोतीन कांय समाधान ना म्हाका खंयचें नाका म्हणून हांवें म्हणलें बाय उठ थंय न्हू ये
एटलीस्ट सगळ्यांच्या मिस आगे थोड्या आराधना थोड्या खंय तुका वचोंक आसा कोणा मेळोंक आसा तांकां वचोन मेळ घरा जावन एक पटी उठ नातल्यार तूं थंय बसताली. हांवें थोडे इन्सिडंट पळयल्यात, जायते थोडे इन्सिडंट पळयल्यात. कित्याक म्हळ्यार हे पटी डिस्करेजमेंट आयलें जाल्यार ओके प्रायस्तांक येता, प्रायस्तांक आयल्यार आमी चड चेंज करूंक जायना. तांकांय साध्य जाता जाल्यार तांकां इल्लें येणें देणें भोंवडोवचें, येणें देणें व्हरचें. ते दळा तांच्या मतींत आसलें तें डिस्करेजमेंट काडून उडयत. नातल्यार डिस्करेजमेंट आयिल्लीं मनशां मागीर तांकां खंयचेय ना हर एक नेगेटीव दिसता. त्या देखून हांवें ताका सांगलें बाय ये तूं, तुका हांव तेदा फोन करतां, ये खंय लागींच मीस आसा. चड जावन आमी मिसावेच्या कपेलांक हांव येता जाल्यार हांव तुका सांगतालो आनी तूं मिसाक ये. तूं कांय तितले कश्ट आमच्या देव मंदिराक ये, आमच्या फ्रायरीक ये, उलयव्या, एक कडी भर बसच्या, आमच्या फ्रायडेच्या रेतेरीक ये, राव थंय, कांय करूंक नाका, तुवें कांय करचें नाका. जस्ट ये आराधनान बागिता जा. जायते जाण कितलेशे कितलेशे पयस जावन येतात. तूं इतले लागीं आसाय, तुका एक घडी येवन बसल्यार कितें जाता. ताच्या बदलाक तूं अशें बसचें जाल्यार तूं इतल्यात चड प्राय तिका जावना, कांय उतर प्राय तिका जावना. त्या देखून हांवें म्हळें ह्या प्रायर तूं अशी जाशी जाल्यार चड दीस तुका मुखार व्हरूंक बारीक कश्ट जातले आनी ते डिस्करेजमेंट तुवें हेजें जाल्यार तें जावन उठोन येत जाय, उठोन येत जाय. ना तर डिस्करेजमेंट तुज्या माथ्या वयर बसता आनी ते दळा बारीक कश्ट जातात म्हूण सांगलें. पयलें आमी ह्या निरुत्साह जावन भायर येवचे स्टेप जावन आसा. रिमायंड युअर सेल्फ दॅट डिस्करेजमेंट इज पार्ट ऑफ द जर्नी. हर एकल्याक निराश आसा, हर एकल्याच्या जिवनांत आसा. कोणीय जावन तो कितलो व्हडलो मनीस म्हूण जिंत, त्या मनशाच्या जिवनांत निराशपण येतात. पूण थोडे सांगतात, थोडे सांगनात. निरुत्साह आसतलो एक वेळ. बायबल म्हणटा देर इज टायम फॉर एवरीथींग. देर इज टायम फॉर रिजॉयसिंग, देर इज टायम फॉर वीपिंग. हर एका वेळार इन हिज टायम, गॉड मेड एवरीथींग इन हिज टायम. देर इज टायम फॉर एवरीथींग. त्या देखून निरुत्साहाक एक वेळ आसा आनी तसलो येता आसतना आमच्या जिवनांत आमी तें वळख करून घेवंक जाय आनी समजून घेवंक जाय. इज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. आमचें जिवन मुखारसून वता आसतना आमचें सांगता तें एक निरुत्साह कसो संतोश उल्हास आनी आमची अभिवृद्धी जाता गे. तेच उन्नात मठाक आमी वचोंक आमचें तें जायतें बरेंपण आसा. तशें निरुत्साह येवचें तर निरुत्साह येनासतना रावना. त्या देखून समजून घेया आमच्या जिवनांत आमी जियेत आसतना निरुत्साह इज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. दुसरें, डू नॉट मेक एनी नेगेटीव डिसिशन्स. जायते निरुत्साह पगल्या वेळार जायते जाणां म्हणटा आय एम डिप्रेस्ड फादर, आय एम डिस्करेज, आय कांट डू एनीथींग. आनी एकलो भुरगो आयलो म्हणा लागलो, डायरेक्ट म्हणा लागलो आय वॉन्ट टू सी यू फादर 10 to 15 minutes. आनी म्हणून आय एम डिप्रेस्ड. I mean, you don't say that you are depressed. Don't carry your depression on your head. Put it under your feet. If you carry depression on your head, तुझें डिप्रेशन तुवें डिस्करेजमेंट तुज्या तकलेर काडून वयलें जाल्यार तें तुज्या तकलेर बसतालें. ताच्या बदलाक कान चिल्ली ताका पांया पंदा घाल. आनी काल तो तरणाटो म्हणा लागलो तुमी म्हाका थोडे वखद दिलां आनी हांव बरो जातालो गे. दॅट्स इन विथ यू, in your capacity. If you decide to be good, you will. Don't make negative decisions. असे आसतना सैतान राखून रावता तुवें सोंडी जाय म्हणून डिस्करेजमेंटान बस. त्या देखून थोडे जाण ह्या दिसांनी पळया तुमी थोड्यान म्हणजे हांव रुमांत बसता फादर, सगळो दीस रुमांत आसता, काळें करता म्हण कळीत ना, भायर येना फादर. जायते जाण तरणाट्यांची गत ही जाल्या मोगाच्या न्हू, भायर येनात. म्हणजे एकल्या चेरक्या भुरग्या हाडल्या तरणाटो एट द एज ऑफ 28 डजंट वॉन्ट टू डू एनीथींग. आय एम डिस्करेज म्हणटा. डिस्करेज वॉट? काळें गेलां डिस्करेज जावंक. तुज्या लायफान कितें केलें आसा? नथींग. जस्ट क्रिटिसायझींग हिज सिस्टर, नॉट टेकिंग एनी डिसिशन्स. बट डिस्करेजमेंट निरुत्साह येता आसतना मेजर डिसिशन्स काडे नाका. कित्याक म्हळ्यार ते नेगेटीव आस्पेक्ट ताचे वयर येता. ल्हान तरानच आराम करून मागीर जाय जाल्यार वयर वचचें. त्या देखून म्हणटा सैतान राखून रावता, केदाळा हेपटी वो सण दिता, केदाळा हेपटी डिपीट जाता, त्या खातीर तो राखून रावता. डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट हें सगळें घालन तूं हेपटी तुजें नास जावन म्हण ताका आमी राखून रावचें न्ही. डोंट मेक
इम्पॉर्टंट नेगेटिव्ह डिसिशन दे गो नेगेटिव्ह. थर्ड, आमी देवा लागीं वचून मागत जाय. कांय जायनातल्या वेळार आमी देवा लागीं आसतना आमच्या जिवनान कांय आसनातल्या वेळार आमी उडासा काडया. 8 बागेंत जेजू कितें म्हणटा, दुर्बळें तुमी भागी, रुदान करतल्यात तुमी भागी, कश्ट सोंसतल्यात तुमी भागी, निंदा अकमान अवमान सोंसतल्यात आयकोंक मेळयले तुमी भागी. आनी हें भागीदारपण आमी समजून घेतल्या तर जेवच्या 8 बागीचो तो व्हरतो सरमाव आमी समजून घेतलो तर आपुरबाय जाता. आनी सरमाव द माउंट तो सरमाव ताणें दिल्लो कित्याक आमी कितलेंय डिस्करेज निरुत्साहीत जाल्यार तातूंत उठच्याक आमकां आदार तो दिता. चवथे पर्याय जावन आसा, थोडी मागणी परत परत करन तेच करतना आमी म्हणटा जेजू आमी तुजो मोग करता. जायत्या जाणांक हें कळ्ळें तेर्स करचो कितलो लांब. ह्या दिसांनी पळयलें जाल्यार तेर्स करूंक थोड्यांक कश्ट जातात. थोड्या मनशाचो कितले लांब मागणे की शॉर्ट मागणे. मोगाच्यान उरल्या परत तुमी लांब आनी शॉर्ट म्हण विचारतात की. आज आमी आमच्या भुरग्यांक करेक्ट आत्मीक तरांची वाडावळ कशी म्हणून दाखोवन दिनातल्या देखून तांणी कितेंय केल्यार जाता म्हूण चिंतात. तांणी गेल्ल्या बरी तुमी वयचे न्हय. तुका कळीत आसा आत्मीक तरान खंयच्या तरान जिये जाय. आत्मीकपण तुवें कशें आपणयलां. तुजें थंय तें आत्मीकपण आसा तर तुज्या भुरग्यांक हितून दिवंक शकतलो आनी सांगतलें. आनी तें आमचें कायदो आवय बापाय जावन आमच्या भुरग्यांक आत्मीक तरां वाडावळ जावंक बरो शिकप आसा, जावंक बरो दुसरो राटोवळी आसा, जावंक बरो ऑनलायनीचें काम आसा, वर्क फ्रॉम होम आसा, पूण देवाक दिवचो वेळ देवाक आमी दिवंकूच जाय. ना तर एक दीस येतालो देव नासतना आमी जियोंक शिकोन आमचें जिवन सुखीदाट जातालें. त्या देखून थोडे फडेन डिस्करेजमेंट जातना परत परत तिंत मागणें म्हणचे जेजू बरें आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता तुज्या आमले रक्तान म्हाका तूं. जेजू म्हाका गूण कर. जेजू म्हाका बरें कर. जेजू म्हाका तुज्या कृपेन भर. कितलें सांगोंक जाय, कांय तुमकां कळीत जायना. आर्गां जेजू, अगलाब जेजू, जेजू 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 जेजूच म्हणा पळय पळया, कांय उणेंपण जायना. ताका म्हणजे रिपिटेशन प्रेयर्स. आनी रिपिटेशन प्रेयर्स करता आसतना ऑटोमॅटिकली तुजे थंय ती सकत उब जाता. ताका तुवें केदाळें म्हणचें आसा पळया, एक 15 मिनटां या 20 मिनटां प्रेज एंड वर्शीप व्हडल्यान करा घरांत. केन्सो जेवसार तुमकां नाडटा पळया, ताका इरिटेट जावन धांवडे जाय. जेवसार भितर बसलो जाल्यार कितें फायदो. ताका इरिटेट करूंक आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें करूंक नाका. त्या देखून आमी म्हणटा म्हाका समस्या आसा आमच्या घरान बंद धाड आसा. बंद धाड कशें धांवडोवचें? बोडी हाण धांवडो जाताय, उजो घालून धांवडो जाताय, मिरसांगेचो दुरो घालता ते. बंद धाड धांवडायचें जाल्यार प्रेज एंड वर्शीप, स्तुती गायन, स्तुती गीत, सगळें तुज्या मागण्यांत देवाची स्तुती कर. तुवें देवाची स्तुती करतना जेवणसारा जावचें ना. जेवणसार हालतालो. तुवें तेर्स करता आसतना तेर्साची मणी गळयता आसतना जेवणसार बियान पळापळ घेतालो. ताकात मैसूरचो देवादीन बिशप म्हणटा जापासारादा नोटा पिशाशिगाळा ओटा. कित्याक आमकां हें आमच्या मलगाड्यान शिकयलां पूण आमकां करूंक नाका. आमकां करूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या दिसांनी आधुनीक कालार आसा. वी आर मॉडर्न पीपल. Modern people doesn't mean that you supposed not to pray. You supposed to pray. Pray more. You are modern. तुजी जाणवाय वाडल्या तर तुजी आत्मीक जाणवाय वाडूंकच जाय. चड माग वच. आनी कित्याक मागणें उणें करचें म्हण खंयच्या जाणवायन तुका सांगलां ना. मोगाचें भावान आनी भयणीनो, आमकां जाय जाल्यार बरें करूंक गेलें जाल्यार आमचें जिवन त्याच तरान सुखीदाडी काडटलें. त्या देखून वर्त्या तरान आमी आमचें जिवन बऱ्या मट्टाक व्हरत जाय जाल्यार चड आनी चड मापान निरुत्साह जावन भायर येयचें जाल्यार देवा सांगात एक जावन आमी जिवंक आसा. परत परत तिंत मागणी म्हणोंक आसा. त्या देखून म्हणा इट इज बोरिंग टू से द सेम प्रेयर्स अगेन एंड अगेन, रिपीट अगेन एंड अगेन, सेम गॉस्पल, सेम देवाचें उतर. एक पुटी वाचताय, 2 पुटी वाचताय, 3 पुटी, ताची रूच साकोंक कळत जाय. कितले पुटी वाचल्यार नव्यान ताची रूच आसा. ताजो अर्थ डिफरंट तरान आमी घेवंक जाता.
त्या देखून देवाचे वर्तेपण आमी आपणावंक ती मागणी आमी म्हणत जाय. देवाचे उतर आयक, देवाचे उतर वास, संतोष तुजे थंय, म्हजो संतोष तुमचे थंय भरपूर जावच्या खातीर हांवें हें तुमकां सांगलां म्हणटा स्वामी. त्या देवाच्या उतरांत आसा ती सकत मोगाच्या न्हू. एक उतर आयकत आसा कितली खुशी जाता, लोव नीट जातात. कित्याक देवाचे उतरांत आसा तसली सकत. दोनदारींची तालवार म्हणटा मात्र आमचे थंय आसलें खोटेपण, हगे, द्वेश, बेरांकोळतराची कठीणताय, कठोरताय कितली त्या दोनदारीच्या तालवारीन कुडके कुडके करून उडयल्या पळया. दोनदारीची तालवार खंडीत जावन कोण तो मानून घेता ताका ती दोनदारीची तालवार. कित्याक ताचे अशें सक्कडी वायट तो बेंडून सवर्ण बेंडता म्हणटा आमी, बेंडून घालता. तर मगाचे न्हू आमचं देवाचें उतर आयका, देवाचें उतर वासा. निरुत्साह पयस वतालो. निरुत्साह आसल्यानी तुका मागोवंक जायना. तुज्या मोगाच्या मनशा कडेन मागोवंक सांग. मागोवंक कश्ट जातात, जायना. थोड्या मनशां म्हाका न्हीद येता, जेम येता, त्या म्हणजे उबे रावन माग. त्या दाळ तुका कॉन्शियसनेस आसता, पडताय कोण म्हणून बेन दिसता. हात वयर कर माग. थंयसान जायना तुका. तुज्या सालान जागो आसा, वयर सकयल वता माग. कोणें देवान सांगो ना, तूं नीट रावन माग, असेन कर माग. मात जेम काडन, पाय वयर घालन, न्हीद दोनाणे मागो, न्हीद दोन मागयेत. तेंच्यांची मागणी करूंक ती मात्र. पूण कुटुंबाची मागणी करतना एकल्यान न्हिदचें, एकल्यान बसचें, एकल्यान उलटा बसचें आनी एकल्यान तिसीन बसोन बसचें, तसले मागणी करूंक आमकां आपणे दिवना. मागा आनी तुमकां केन्ना मागोवंक जायना. हेरां कडेन सांगा. त्या खातीर जायतीं जाणां म्हणटात न्ही म्हजे खातीर मागा फादर. म्हजे तुवें आज सकाळीं देखलो फोन कर म्हणून, फादर म्हजे खातीर मागा, जायते समस्या आसात. तेजे थोडे समस्या सांगले ताणें म्हाका, समजलें. इमिडिएटली पेन घेतलें, एक नोट केलो, जायत हांव मागतां तुजे खातीर. आयचे आराधनांत हांव मागतां. आराधना मागलें मोगाचें न्हू, स्वामी घेता. हर एकी मागणी आमचे घेता. पूण आराधना स्पेशली आमी जेजू कडेन विनंती करता आसतना कितलेशे मागण्यांक फळ मेळिल्लो आसा. तेतूंत वसा स्वाम्या मुखार मागोवंक जायना तरी एक घडी भर तुज्या मुखार म्हळ दाखय. मदर तेरेजा म्हणटाली, मदर तेरेजा एकल्यान विचारलें, मदर हे कश्ट इतले हळ्ळे हळ्ळ्याने वचोन रातीर येता कितली पुरासण जाता आनी तूं वचोन त्या कोपेलांत मागण्या म्हणून बसताय ते न्हिदताय, कित्याक ताचे बदला वचोन बेड्डार न्हीद येत न्ही. मदर म्हणा लागली, हांव थंय वचना जाल्यार म्हजो देव म्हाका राखोन रावतालो. हांव केदाळे येता म्हूण तो राखोन आसा. त्या खातीर हांव थंय वचत जाय. न्हिदता या ना न्हिदता तें दुसरें, तो म्हाका पळयता, तो म्हाका पळयता. हांव ताका पळयता की ना म्हण तें तो पळयना. तो म्हाका राखोन रावता, तो म्हाका पळयता. त्या देखून कांय करूंक जायना. वच ह्या कोपेलाक आमच्या पर्सिंगला कोपेलाक हांव कुमसारा कडेन बसतना आनी आराधना करतना मंगळारा बुधवार बेस्त शुक्रार आनी आसतना हांगा कितल्या जाणांक पळयता मोगाचें न्हू, बरो खुशी जाता, संतोश जाता. कल एक आपुरबाय येतात, दिमेर पडटात. कितले मोगाचें न्हू, कितलो व्हडलो मनीस जावं दी, देवा मुखार तो व्हडलो न्हय. देवा मुखार आमी ल्हानच, देवा मुखार आमी खालती जाय. त्या देखून व्हडपणांत आमी बसोन कांय फायदो ना. एकादोळे कांय दिलां तर त्या मनशान आनीक चड देवा लागीं वचत जाय. ताका बरें करून दिलां, बरें तरेन सांबाळलां, जायते सवलती ताचे कडेन आसात, ताणें देवा लागीं आनीक चड जावं जाय. कित्याक देवान तें दिल्ल्याक आर्गां दिवच्याक, स्तुती करच्याक. हें आमी समजोन घेयना. देवान दिलां, म्हजी गरज मुक्तली, जालें ना. त्या मनशान चड वचचें देवा लागीं. त्या देखून हेरांक मागोवंक सांगचें. निरुत्साह जातना बोब मार, क्राय आउट अलाउड. दावीद म्हणा लागलो, कसलें जिवान म्हजें, कितें म्हाका राखोन आसा. बोब मार. जोब बोब मारी लागलो आनी म्हणा लागलो, वय म्हाका हें दिलां देवा, पूण हांव तुज्या विशयांत एकच एक वायट उतर उलोवचो ना. कित्याक तूं जावन आसा म्हजो देव. म्हाका कळीत आसा तूं कितें करताय, सक्कळी कळीत आसा. त्या देखून सदैव जावं तुजें नांव म्हज्या जिबेच्या तळवेर सदांच स्तुती गायतालें. पळया, स्तुती गायतालें. बोब मार सांग ताका. वारें वदळ येतना सीस तूं खंय आसाय सोम्या, आमी बुडोन आसाव म्हूण बोब घाली लागले.
भोप घालून ताका उले करी लागले उलो मारी लागले स्वामी थंय तसा न्हिदला आनी त्या वेळा व्हडले बोब ताणी घाली कित्याक की म्हळ्यार देवाक उलो मारचें सोम्याक उलो मारचें तें जावन आसा आमी बुडोन आसा हांव सोम्या तूं कळीत नांगी म्हूण बोब घाली लागले ताचे बदला ताणी चिंत येत आसलें कितें आसता तातूंत आमी बरें न्हीद सोमी आसा आमी भिवची गरज ना म्हणजे ना बोब घाली ताणी आकांतांत वारें वादळांत बोब घाल आठवो पर्याय जावन आसा लूक एट सेंट थॉमस अक्वायनस डॉक्टर ऑफ द चर्च तत्वशास्त्री वो फामाद आनी वो कितें म्हणटा तो ताच्या जिवनाचे 5 पर्याय तो दिता तो म्हणटा पयलें तुका निरुत्साह येतना तुका संतोष दिवचें कसलेंय एक कार्य कर एक्टिविटी कर इनवॉल्व जा जावंक बरो तुका म्युजीक खेळटा बरें लागता जावंक बरो तुका गार्डनिंग करूंक खुशी लागता जावंक बरो थोडो ड्रायव्हिंग करूंक खुशी लागता आनी कितें ड्रॉइंग करूंक खुशी लागता तशें तुका खंयचें कुकींग करूंक खुशी लागता असलें कसलेंय संतोष दिवची एक्टिविटीज करूंक प्रयत्न कर दुसरें तो म्हणटा रोडोंक विसार नाका रड रड जायते रड जेजू रडलो लाजाच्या म्हणा लागून तो रडलो म्हणटा एवंजलिस्ट आमकां मोरी रडली पापा फ्रांसीस रडता जायते तो रडता आनी तो म्हणटा रडता आसतना म्हज्या दुखांनी म्हज्या उस्वासांत असले दूख भायर येता म्हणटा तो दूख भायर येता कितें तो आघात आसा तो भायर येता सो वेन आय एक्सेल ऑल माय सॉरो कम्स आउट म्हूण तो सांगता आमी रडतना दूख भायर घालूंक शकता हांव तिसरें जावन आसा शेअर विथ युअर फ्रेंड्स जावंक बरें थोडे कोणी आमकां फ्रेंड आसना आमकां आसा सोमी एकलो फ्रेंड व्हडलो फ्रेंड आसा आमकां ताचे कडेन सांग वच ताचे कडेन सांग जायतीं जाणां कपेला येताना कितें सांगतालीं तीं तांचें तेंच जेजू कडेन सांगतालीं जेजू जावन आसा तांचो व्हडलो इश्ट चवथो पॉयंट थॉमस अक्वायनस म्हणटा कॉन्टेम्पलेट द ट्रूथ जावंक बरो इवँजलिस्ट जावंक बरो बायबलाची उतरां जावंक बरो संताची जिणी त्या विशयान चिंत संताच्या जिणेन चिंत आसतना असलो निरुत्साह पयस वता कित्याक की म्हळ्यार सांत ते एका दिसान सांत जावना कितले तगदोणे भोगले कितले कश्ट भोगले कितल्या तेंतेसां वयर वडण्या वयर ताळण्या वयर तांणी जैत वेलें आनी असलें जिवन तांचें जावन आसलें आनी पांचवें भोव सिंपल परिहार थॉमस अक्वायनस आमकां दिता बरें ऊन उदक कर आनी ना आनी एक बरी न्हीद काड म्हणटा तो बरी एक न्हीद काड डिस्करेजमेंट जाता निरुत्साह जातना थोड्यांक चड न्हीद येता थोड्यांक उणी न्हीद येता पूण तो म्हणटा बरें ऊन उदकाचें नाण ना वच आनी बरें न्हिदेंत जायते आमचे निरुत्साह आनी कश्ट हळू जाता म्हणटा त्या देखून बरें न्हीद आमकां गरजेची जावन आसा आमी न्हीद पडना न्हीद म्हाका येना खंय न्हू येवची तिका इकलां गे आमी मागोवन देवा कडेन मागता आसतना खंडीत जावन येता थोडीं जाणां येतात आमकां न्हीद येना फादर जायत मागया देवा लागीं मागया तांकां सांगाता घेवन वापर बायतारां मागचें थोड्यांक भितरल्या भितर एक कावजेणी आसता थोड्यांक भितरल्या भितर एक उद्वेग आसता त्या वेळार कितें करीत जाय वचून एक बरें कुमसार जा बरें कुमसार जातना सरस्पर वर्त्या तरान तुका राखतालो आनी सांबाळटालो आनी तुजें तें आसलें कितें तें कल्माश आसा तें सगळें वेता आसतना अपुरबायची न्हीद येता ताका तें मेडिसीन तें जावन आसा माग देवा कडेन हर एक घडये मागता आसतना खंडीत जावन न्हीद येता थोड्यान म्हणचें आसा मागतना न्हीद येता पूण न्हिदोंक गेल्या त्या न्हीद तेदा माग न्हीद येता न्ही तुका मागतना म्हजे भावन आनी भयणीनो थोडे फुडें आमी चिंता हांव कितेंय केल्यार जाता म्हण ना चड खंत बेजाराय काणून ओवन बसनाकात खंत बेजाराय काणून तुवें कांयच करचें ना हांवें केदाळे म्हणचें आसा तुजी एक ल्हव सयत आलोंक तुज्यान जायना तर खंत बेजाराय कितें करूंक जाता नाका द डेज वील पास टायम येता आसतना देव तुका शिकयता त्या प्रमाणे शिकयता तोच पवित्र आत्मो शिकयता म्हणटात स्वामी आनी त्या पवित्र आत्म्यान विचारिल्लें देव ना म्हणना कित्याक पवित्र आत्मो देवाक समा सारक्या कुशे प्रमाणे विचारता शिवाय आमच्या कुशे प्रमाणे तो विचारना आनी नवो पर्याय जावन आसा निरुत्साहाक तुका निराश जातना गरजेवंतांक पाव पापा फ्रांसीस म्हणटा वच गरजेवंतांक तुज्या कितलेशे वर्ते कश्ट आसले आसात देवा व्हडले कश्ट आसले आसा म्हज्या जिवनांत हांवें पळयलें जाल्यार हांव केदाळे म्हणटा देवा कितलो सुखी हांव कितलो भागी हांव कित्याक एक एकल्याचे कश्ट मोगाचे न्हू कितले आसात
थोड्यांचे कश्ट पळयता न्ही मनशां कशें जियेतात काय म्हूण आमकां बघता. त्या देखून गरजेवंतांक पाव, गरजेवंतांक आदार जा. त्या दाडा तुजो निरुत्साह येतालो, कित्याक ती तुज्या खातीर बरें मागता आसतना तुज्या निरुत्साह वयर तुका एक कंट्रोल कणगो जातालो आनी तो तुजे भायर सरतलो. आनी 11चें जावन आसा एक भोव अपुरबायेचें तमाशेचें उलोवणें, म्हळ्यार लिटील मोर ह्युमर. जावंक पुरो आमी मस्त सिरियस जावन डिस्करेजमेंटान आसता, इल्लें आमचे भुजां पुरा गळोन गेल्ल्या बरी आसतात. ना, थोडे फावटी आमी इल्लें बरे तरां हांसून एक तमाशेचें उलोवणें केदाळय आमचें तें अशें कुशलायेचें उलोवणें म्हणटात ताका, तें आमचें तें आसचें बारीक बरें. म्हाका जे एक तरणाटो इतले कश्ट ताका आसात जाल्यार बरो आसता तो, बरो आसून आसा, संतोशान आसा. एक दीस ताका हांवें तो कश्टांत आसा म्हणून चिंतूंक ना. ताच्या मुखार म्हळ्यार एक दीस सयत निराश पळयली ना, पूण ताचें सिच्युएशन पळया. ताची बायल पिडेंत आसा, तिच्या पिडेक वखद जाय. ताची दोगां आवय बापूय हांतुळणार आसात. त्या आवय बापायची सेवा साकरी ताणें करी जाय. भुरगीं ताका नांद. आनी अशें आसता वो एका कंपनींत काम करता आनी कंपनींत काम करूंक वयच्या पयलें सकाळीं वेग्गी उठून आपल्या बायलेची, आपल्या आवय बापायची साकरी तो करता आनी त्या कंपनीक वता. कंपनींत वेळ म्हणसर तो काम करता, कित्याक ताका इल्ले पयशे सर्तीक जमोंक जाय हांच्या वखदाक. त्या खातीर वो ड्युटी करता तो. आनी वो ड्युटी करन काम सुटुल्ल्यांत धांवी घरा येवन रांदून तांकां वाडटा. आनी त्या मनशा कडेन विचारलें, इतले कश्ट तुका दिल्यात न्ही जाल्यार तुका कांय निराश बगाना गे म्हणटा. तो म्हणटा, देवान म्हाका दिल्लो एक व्हरतो अवकाश ह्या संवसारांत आसतना हेरांची सेवा करूंक. जावंक पुरो म्हज्या बायलेची, जावंक पुरो म्हज्या आवय बापायची. 3 जावन आसात म्हजे जल्म जातात. ही बायल आसा म्हज्या सांगाताच देवान दिल्ली आनी म्हज्या कुशीची बोर. आनी हांची सेवा करता आसतना संतोश भोगता, म्हाका उल्हास भोगता. असलें एक देणें देवान म्हाका दिलें न्ही, निरुत्साहांत म्हाका घालूना न्ही म्हूण म्हाका संतोश भोगता म्हणटा तो. त्या देखून यू विल सी स्मायल ऑन माय फेस एवरी टायम. इतले कश्ट आयल्यार ते कश्ट म्हूण म्हाका भोगोंक नात. वय म्हाकाचे न्हू, जायते आमकां कश्ट येतात, कश्ट म्हूण आमी भोगोन ताचे वयर तांकां आमचेर पावर घालूंक दिलो जाल्यार कश्ट आमकां धरून बसताले आनी अडचणेंत घालताले. ताचे बदला कश्ट येता आसतना समी आसा. डोंट से वॉट ए बिग प्रॉब्लम इट इज, से हाव बिग इज माय गॉड. हाव बिग इज माय गॉड फॉर दीस प्रॉब्लम इज नथिंग. In front of God, my problem cannot exist for longer. हे आमी समजून घेवंक जाय. जावंक पुरो आमी तेत निरुत्साहांत बसोन म्हाका तें जायना, म्हाका हें जायना, सगळें नेगेटीव 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 जायना. उठून एका सुकण्या बरी मार जाल्लें सुकणें तें आसता. ताच्या चड बोला ती पाल लिजार्ड म्हणटा आमी. तुमी मारा, ती सकयल पडटा, पूण गडये भितर उठोन ती धांवताची सिमटी कुडक्या जाता. एकत मारा ते सिमटी कुडक्यात, पूण ती उठोन कशी धांवता तुका मेळना मागीर. कित्याक ते कळीत आसा तें हांव रावलें जाल्यार नॅक्स्ट मार म्हाका पडटालो. त्या देखून डिस्करेजमेंट जावन थंयच बसलो जाल्यार नॅक्स्ट मार तुकाय पडटालो. मारा वयर मार पडटना तुका उठोवंक कश्ट जातलें. त्या देखून जाय त्या वेगी आमी उठोन आमचें जिवन निरुत्साहानी बरवशेचें किर्ण घेवंक जाय. बरवशेचें किर्ण आमच्या जिवनांत आमी जिवंक जाय. ते देवा लागीं आमी मागया, सरस्वती देव हर एका सन्निवेशांत आमकां राखोनी, हर एका निराशपणांत आमकां जाय जाल्यार उत्तेजन दिवच्याक बरवशेचें किर्ण जावन आसो. समी सदांच आमचे सांगात रावोन दी. आमकां सदांच तो सांबाळटा. ताच्या व्हरत्या बरवशान आमकां बघता. निरुत्साह, डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन इज नॉट टू बी लास्ट लॉंगींग, इट इज मोमेंटरी. हे आमच्या जिवनांत आमी समजून घेवंक जाय. त्या देखून तेच निरुत्साहांत आनी त्याच डिस्करेजमेंटांत आमी बसल्या जाल्यार आमचें जिवन आमी निर्फळ करून घेतलें. जिवन अशें निर्फळ करूंक न्हय, जिवन अशें व्हरत्या दादोसकायेन जियोंक, संतोशान जियोंक. मात न्ही, जिवीत सम्यान दिल्लें तें जिवीत बरोवन वमतो मापाच्या तरान आमी जियोवच्याक देवान आमकां आपयलां. तसलें बरें जिवन सोमी आमकां दिता आसतना संतोशान बरया, संतोशान रावया. कसो तो तरणाटो म्हणटा, म्हाका एक बरें चान्स मेळ्ळा म्हज्या आवय बापायची सेवा करूंक, म्हज्या बायलेची सेवा करूंक.
म्हाका कांयच उणें पण बघना. आय नेवर गेट टायर्ड. आय फील मोर एंड मोर इन्थ्युज्ड. म्हळ्यार तो म्हणटा म्हाका आनीकी चड उर्बा बघता. कितली सेवा तांची करूंक आसल्यार ओटी हांव करता, वो टायम हांव करता, आनीकी म्हाका खुशी बघता. कित्याक हांवें सामान्य तरान 8 घंटे काम करना, हांवें कितें एक्स्ट्रा करचें. ताच्या बदलाक सट्टीक हांवें काम करून तांच्या वखदा खातीर हांवें पयशे जमोवन तांकां बरी मेडिसिनल सेवा दिवची, वैद्यकीय सेवा दिवची आनी त्या प्रमाणे तांची देखभाल हांवें करचें. असलें बरेंपण सोमी आमकां दिवनूच आसा. सोमी दिता आसतना आमी घेवया, हेरांच्या जिवनांत भागीदार जावया. त्या खातीर पापा फ्रांसीस कदाळ्या म्हणटा, dirty your hands, let your hands be dirty. कित्याक तुजे हात मेळयल्या शिवाय तुजें थंय बरेंपण येवंक साथ दिना. तें म्हळ्यार तुवें हेरांची सेवा करची, हेरांच्या सेवेंत एक जावचें. तर आमी सदांच संतोशान जियेचें, तर आमी बरीं आसांव. बऱ्या तरान आमचें जिवन आमी सांबाळून व्हरत जाय आनी असलें बरेंपण दिवच्याक देवा लागीं आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा, चडांत चड वर्त्या मापान निरुत्साह जाल्ल्यांक, निराश जाल्ल्यांक तुज्या वर्त्या भरवशाचें किळणांनी बर, तुजे सकत तांचे थंय रोंबय. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ते प्रेरीत जावं दी. आमचे थंय तेंच प्रेरण सदांच तूं दिवन आमकां सांबाळ. आमचें जिवन बरें कर. सदांच आमचें जिवन मुखारसून व्हरूंक कर. एक मेट तुज्या मेटा सांगाता एक जावन आमी काडूंक आमकां शिकय. चड आनी चड मागण्याचें बळ आमचे थंय सदांच दी. त्या मागण्यांत उणेंपण बगूंक आमकां सोडिनाका. आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. हें उतर परगट करच्या विनोद गंगोळे आनी ताच्या कुटुंबाकी तूं सांबाळ. तांकां तुज्या आशिर्वादान बरो. आमी सर्वांकी तुज्या कृपेचें देणें दी. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवे. आमेन.